1989 ह्या वर्षात आम्ही रोकडेच टाटा बाय बाय करतले. बाय अंजला, तू इतू सकाळ फुडें आयल गो. तू बेल वाजोवपा न्हू. यो यो भितर यो. यो बाय. इल्ली चाव घे. बस. नस्तो येवपाक मातसो वगत आहा. हांव रोखडीच येता हा. Get up, get up, get up. Good morning. Good morning. Get up, get up. Come on, get up. Get up. Good morning. Get up. Get up. Get up, get up. Good morning. Good morning. बाय. Hello, Angela. How are you? Can I? Can I? She's grown since the last time we've seen her. It's time we should go. Yes, Mr. John. All the formalities have been done too. Okay, thank you. Did you give her a name? But we... Annalise. Okay, we will call her that.
आयला भशेन इतला वेळ कितें नाता भायर सर बेगीन सुख करता दुख हरता वाचा विघ्नाची नृवी प्रवी प्रेम कृपा जयांची सर्वांगी सुंदर बुटीसेंदुरांची भाई भाई मम्मी राहुलक पळय मगे माझ्या प्लेटीतले घेवन खाता राहुल साईशा भाईक मातसो आवाज बारीक करूंक लाय भाई 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 मातसो आवाज बारीक कर मम्मी भाई आयकना राहुल एक दीस अरे असो एक दीस तरी सांग ज्या दीस तू बरो वागला आणि आता तुझी ती IAS एक्झाम सोंपल्या तशी तुझी मस्ती वाढल्या रातचो लेट घरा येवप आणि सकाळी असो हो उसरा उठप पळय पळय रे तुझ्या रुमाची दशा पळय रे सगळो नरक करून उडयला सामको हाता भायर गेलो तू आसुनी किती हाडायला तुम्ही हे सकाळी सकाळी मातशें ओगी रावत पळोवया तू गिराव थंय तुझ्या खातीरूच पिड्ड्यार जाला तो असो एक दीस आसपाना ज्या दीस ताका हांवें तापोवना अरे पापया तुवें तुज्या फुडाराचें कितें तरी येवजिलां कसो येवजितलो हा बाप उजडटा न्हय तुवें फकत मोडपाचें फुडाराक तुजें कशें जातलें हें देव जाणा हांव तर सांगून सांगून थकलो फुडें कशें कितें जातलें तुमचें देव जाणा पळय अशेंच वागले जाल्यार तुमचो फुडार पिड्ड्यार प्रत्येक गजालीक एक मर्यादा आसता डोंट टेक लायफ सो इझी अरे तुमचे सारकेले हजारांनी भुरगे एव्हरेज पास जाले आज फुटपाथाचेर भोंवतात डिग्री घेवन फुटपाथाचेरच भोंवपाचें जाल्यार शिकून कितें फायदो व्हॉट व्हॉट डिड यू से हे पळय एक तर तुम्ही निष्ठूर संसारात पांय दवरलो म्हणटकीर तुमकां येतलें अरे अरे हे संसारात जगतलो जाल्यार कितलो संघर्ष करचो पडटा यू ऑल हॅव लो अटेंडन्स अगेन दिस इयर इट इज नॉट बाय सर बाय सर बाय सर बाय सर चल 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 वेट लिसन टू मी बॉयज प्रत्येक गजालेक मर्यादा असता डोंट टेक लायफ सो इझी ना 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 पण या प्रिन्सिपलाचे मात चड जाल्या सदांच आमची तकली खाता अरे म्हाका हे सांग तू कसली गरज रे ते फर्स्ट इयरा चेडे बरोबर कॅन्टीनात झगडपाची ओय तुक लागून आमी तेंक झगडपाक पावलो मरे आसू रे पण म्हाका खबर आसली रे तो या तकलो प्रिन्सिपलाचो भाचो म्हूण अरे ते सोड तुवें पिक्चराची तिकेटी हाडल्या विसरलो मरे शीत रे सामको खजूर मरे हो हा इतलें इम्पॉर्टंट काम विसरता हो भुरगो हाती भायर वयता रे हय अरे माझे मामी तेच मुठा मरे मागीर आयटम येता रे आयटम आयटम म्हाका हे लव लेटर तुवें बरयल्लें आणि कोण माझे शिवाय आणि कोणाकडे डेअरिंग हा गो डार्लिंग आयटम्स आहे ए ए ए ए हाडा बी मोडची तेजी
बाकी सगळे चलत गेले आम्ही आमका जाय तेच करतले आईच पाल्याकडे देखला मारुती सोड कसे कप्पा घेऊन बसला त्याला त्या काळाची फिकीर आम्ही करणार पाल्याची चिंचोड सगळी फोडणार रे बार बेकाराक दुनियाचा संग बार राव बा कोण आता मजा मार बाकी सगळे चलत गेले आम्ही आमका जाय तेच करतले बाकी सगळे चलत गेले आम्ही आमका जाय तेच करतले रंगी कोणी पहिले सांग आमका तिथले कळलं काय आम्ही जनरेशन शिकले आम्ही लाईफ पास कमाच्या फक्त पास घेऊन बघा काय ना कसले कशे आमकाय पाकालाय लोक आमका आणि कितें म्हणटले सगळेच आमी नाचलाय लोक सगळे चलत गेले आम्ही आमका जाय ते करतले लोक सगळे चलत गेले आम्ही आमका जाय ते करतले जे करते नका उद्देशाचो चला फार लेट करा नाही तू रेट करा नाही काय दिसते गेले जाल्यार मेळचो ना दुसरो चान्स बाबायचो आता येते गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली न्ही रे हय ह्या देशापासून कितें तरी करूं जाय तू पयली तुझे कितें कर अरे ना ना आमी मरे हे गोंया खातीर कितें तरी करपा जाय तू कितें रांगदे बसंती पिक्चर चोवन येला कितें रे पण एक मत खरें आमी सदांच एकमेकांनी झगडटात हिंदू क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम आनी ते कोंकणी इंग्लीश छे आमी कितें तरी करपाकूच जाय अरे काय चेंज जावपाचें ना तू एकल्याक चेंज करपाक गेलो जाल्यार तुका सगळे कातरून उडयतले काय चेंज जावपाचें ना बोलो गांधीजी की बोलो गोवा की बोलो भारत माता की कोण मुतला रे हांगा ए आज कॉलेजी वचपा जाय रे म्हाका दिसना पण बरी नवीन चेडवांय दिसती पडना आणि ते मिस मारियाची प्रोजेक्ट खंय गेला पण काल आनी पयर आमी क्लास बंक केल्ली मरे आनी आयजूय केली जाल्यार तो तकलो प्रिन्सिपल सकाळ फुडें ते प्रिन्सिपलांना घेवन तकली पिड्यार करनाका कितें करया सांग मरे एक काम करया टॉस उडोवया बरें बरें ओके बरें पण आमी आयज कितें येता तेच करतले बरें ओके बरें हेड्स जाल्यार कॉलेजी वचप ना टेल्स जाल्यार कॉलेजी वचपाचें ओके ओके बरें बरें टेल्स च्या लागली वाट आता वचे पडले मरे कॉलेजी या मरे आज कित्याक फाल्यां या बरें 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 चल या बाकी सगळे चलत गेले आमी आमकां जाय तेच करतले
हे ओय गाइस हांगा यात या कितें रे हे आपली मामी स्वता मरे तेजी मामी खंय फेस्ता सांडला कितें रे फुडले वाच मरे ते कोण डच कपलान अडॉप्ट केले आणि ते तेन्नासून थिंगाचा लकी गर्ल शी मस्ट बी हॉट मॅन. अरे व्याक्यूम हा जाले सारे ते आणि ते तुगे हेल्प मागता. अरे म्हजो न्ही आमचो हेल्प मागता ते आमचो हेल्प मागता तुमकां कितें दिसता. चल बरे टॉस घालया. ग्रेट. पण आयज आमी कितें येता तेच करतले. या टेल्स जाल्यार हेल्प करुया हेड्स जाल्यार नाका. ओके टेल्स म्हणटकीर हेल्प करची पडटली. ना रे बाबा म्हाका सोशल वर्क करपाक टायम ना. आय एम नॉट इंटरेस्टेड मॅन. आनी तुजें कितें. हेल्प करपाचें बरें रे पण हय काय ना. चल परत टॉस घालया. आम्ही मुतलेले ते बरे वतो मडगांव लागसार आनी एके अल्पवयीन चलयेचेर आगळिकेचो यत्न जालो. एका 12 वर्साच्या चलयेचेर स्कुलांतल्यान येतना एका अनवळखी मनशान दिसा उजवाडा हात घालो. चली सांगता त्या प्रमाण ते स्कुलांतल्यान घरा येताले. वाटेर ताका त्या अनवळखी मनशान आडायले आनी तो ताका हात लावंक लागलो. ह्याच म्हयन्याची ही असली 5वी घडणूक. पुलिसांक मात अजून कोणाचोच पत्तो लागूंक ना. फाल्यां दिता न्ही. सांगला मरे तुका फाल्यां दिता म्हण. हे तुमचे सदाचे म्हाका आतां जाय. कितें रे ए घ्या ओगी राव. यू आर अ रियल फ्रेंड या. ए कम कम. Hi, Rahul. हाय. How are you? या एम फायन. किडनॅपिंगाचो केसीस दिसा दीस वाडत आसा मरे. आनी ते कोंकणी इंग्लिशीचे नाटक सगळे पॉलिटिक्स रे. हाय गायज. ए हाय. खंय आसलो रे तूं. अरे मातसो गडबडीन आसा. आज हांव तेज्या आवयक सोदपाक वता. कोणाक आवय रे. ते रे ते एनलीज इंटरनेटा वयले गर्लफ्रेंड. ओके राव तूं खऱ्यांनी सोदूंक वचना मरे. हय चल सगळे या मरे मजा येतली. अरे बाबा म्हाका डिटेक्टीव जावपाचो ना. आनी ही सोशल वर्कूय करपाचें ना. तूच आस रे बिंदास. आनी कितें पावल म्हाका कॉल कर. म्हाका खूब कॉन्टॅक्ट जाय. आय मीन आय कॅन हेल्प. अरे कोणाकडे पैसे आसा. बायकान काय पेट्रोल ना रे. शे ना मरे. आणि माझे जाणा ना तूं हांव सदां रिणान बुडलेलो आसता रे. म्हाका 10 रुपया आहा मरे. पूण ते म्हाका घरा वचपाक जाय पडटा. ओके फॉरगेट इट. चल बाय. बाय. ओके बाय.
तो केन्नाच्यान सोशल वर्कर जाला रे. कसले सोशल वर्क, ताका बरे पैसे मेळ्ळे आसतले. हय न्हू. अरे आज बेगीन सायला. मा वाड म्हाका. मा हांव येता. सांजचो मातसो लेट जातलो. पूण चड उशीर करनाका आणि बेगीन यो. आणि फोन घेतला मरे, नाल्यार तो वाजतच रावता. पैसे तर हांगाच आसा. घे. आसूं नाका. दवर दवर रे, कित्याक उपयोग पडटले. ओके. सावकाश चला राहुल. हय. तुजो चलो रितीर आयलो सो दिसता. सावकाश वच आता. कितें जालें? स्टार्टूच जायना. टाकी खाली. अशें कशें जालें? सकाळीच तर भरिल्ली. थंय पळयात. राहुल. सिंगारा सिंग सिंग सिंगारा सिंग सिंगारा से बळबार नारे दर्या मेल्या कसो पार रावण कोण आयला सोड आता मजा मार बाकी कसले चले गेले आमी आमकां जाय तें करतले. Hi, Rahul. Hi. How are you? Yeah, I'm fine. I try to look for your mom by getting contacts from the orphanages, and The orphanage from which I was adopted has been closed for more than a decade. I went there and found that it is not there anymore. You might have tried your best. Rahul, I was born in Karanjalam and got adopted at Netherlands as a 9-month-old baby. My biological mother had a nervous breakdown when she was pregnant. It was very difficult for her to do this. She did all this to give me a good future. I heard she used to come to the orphanage to inquire about me until I was 3.
And then she suddenly stopped. Rahul, I just want to see her. I just want to know that she's fine. I want to meet her. And I'm trying my level best, but just finding someone by a name isn't enough, right? I mean, you don't have her photo or her address or any other contact, so I'm trying my level best. I know. I did my best to get all information from here, and I passed it all to you. I have been told that she has a brother who was a priest of Chandar Church at that time. We will have to find him in order to find her. She would be around 42 now. You could get some initial help from the church or the church members. Okay, I'll see. I will be coming soon. Please, Rahul, help me. I'm very lonely here. Please help me, Rahul. I will. कोण? गुड आफ्टरनून सर. सर, तुमचे कडेन मातशें उलोवपाक जाय आशिल्लें. कितें जालें? सॉरी टू ट्रबल यू सर. कम टू द पॉइंट. सर, हांव चर्चीच्या कोणी पाद्री किंवा मेंबराक सोदतां जाचें आडनांव डायस अशें आसा. तुमची मातशी मदत मेळटली? डायस? ना, डायस आडनांवाचो हांगा कोणूच रावना. सर, हांव आतांची गजाल न्ही, हांव खूब आदींची गजाल म्हणटा. एक 1990s सुमार. ना म्हणून सांगलें न्हय. 30 वर्सां जालीं हांव हांगासर ह्या चर्चीचो ट्रस्टी जावन आसा. डायस ह्या नांवाचो कोणूच रावना. प्लीज गो. सर, एक्चुअली हांव एका बायलेक सोदतां. तिचें नांव एंजेला मारियान डायस. ती चर्चीच्या एका मेंबराची भयण. सर, तुम्ही तुमचो रेकॉर्ड पळोवन रेकॉर्ड चेक करून पळयात न्ही, गांवांत कोणी अशी नांवाची बायल आसा जाल्यार. पळय चेड्या, बेस्तीच मोची तकली बेजार करिनाका. हांव फादराचीच वाट पळयत बसलां हांगासर. आनी हरशीं जाल्यार आमी आमच्यो गांवकाराच्यो खबरो भायल्या लोकांक दियनात. तूं मातसो गेल्लो बरो. सर, प्लीज. एक्चुअली त्या बायलेन म्हणजे एंजेला डायसान आपले भुरगें एका डच कपलाक पोसके दिल्लें. सर, ते पोसके भुरगें आतां आपल्या आवयक सोदता. तूं खंयचो? सर, हांव फोंडेचो. पळय, म्हज्यान तुका कांयच आदार दिवपाक जावचो ना. म्हाका दिसना डायस नांवाचो हांगासर कोणी रावता म्हणून. खूब वर्सां जालीं हांव हांगासर रावतां. एकान एक लोकांक हांव हांगासरल्याक वळखतां. आनीक फादराकय चड खबर आसची ना. तूं मातसो गेल्यार बरो. सर, you'll be helping someone to find her mother. तूं मातसो चलोक लाग पळोवया. एक्सक्यूज मी, म्हाका थोडो हेल्प जाय आशिल्लो. येस, सांगात. हांव आंजेला डायस नांवाच्या एका बायलेक सोदतां. ती हांगा चांद्रा रावता. तिची एज एक 42 आसतली. तुमकां कितें आयडिया आसा?
डायस नावाचे आमकां कांयच खबर ना. नामबाब, आ कितें? एंजला हें नांव तुवें केन्ना आयकलां रे? ना राव एंजला नावाची कोण तरी शाळेत असली पूण ती खूप वर्सां फाटीं. तुज्यान अजुनूय खबर काडूं जाता. खंयचे कडेन? हें पळय चर्चेक कुशीकच आसा. ओके, थँक्यू. कितें गरज पडल्यार मातसो परत येता. अरे 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 कितें जालां? म्हाका ह्या स्कुलाचे हेडमास्टरा मेळपा जाय. आतां मेळपाना. 3 उपरांत यो. 3 उपरांत? हे 3 उपरांत खूब लेट जातलो. आतां कितें मेळपाक मेळना? तुका सांगलें 3 उपरांत यो म्हणून. समजना तुका? एक सिगरेट दी. लायटर. स्कूल कितल्याक सुट्टा रे? 3 सुमार. आनी कितली भुरगीं शिकता? आसतली एक 400 भुरगीं. कित्याक रे? हरशींच. हॅलो फादर. अरे अरे कितें चल्ला? राव राव राव. गेट उगड बेगीन. भायल्या लोकांचे भितूर कितें काम आहा? हेडमिस्ट्रेसी आपयता जाल्यार. आमच्या मॅडमी कडेन तुजें कसलें काम आसा? तें हांव तिका सांगतलो. आपय बेगीन. हा राव. मॅडम तो दोचो भुरगो परत आयला. कितें? तो येदोळच्यान स्कुला भायर उबो आसा आनी परत परत तुमकां विचारता. हॅलो. ओ गुड इवनिंग फादर. ओय ओय कोण एकलो मनीस येयला भायल्यान. म्हाका तेजो दुबावूच येता. कितें? तो भुरग्याचें विचारतालो? ना ना हांव तेका भितर घेवची ना. ओके ओके फादर. गो. गुड इवनिंग मॅडम. वॉट इज इट? कोण तू? हा मॅडम मातशी लागीं येतात. तुमचे कडेन काम आशिल्लें. वॉट काम? मॅडम आय नीड टू स्पीक टू यू. हांव भितर येवं? ना ना तू भितर येवचो ना. तुज्यान भितर येवंक जायना. मॅडम आय नीड लिटल कोऑपरेशन फ्रॉम यू. कसले कोऑपरेशन? आय एम लुकिंग फॉर अ विमन एंजेला. कित्याक लागून? मॅडम आय एम सॉरी तें मातशें पर्सनल आसा. म्हाका कोणें तरी सांगलां ती हांगाच शिकयताली म्हणून. तुमी मातशी म्हाका भितर येवपाक दीत जाल्यार हांव तुमकां सगळें डिटेलान सांगपाक शकता. आमी आमच्या टिचरांची खबर भायल लोकांक दिनात. आनी तुका त्या बायले कडेन कसलें काम आहा?
तू हांगासरलो ओगी चलोक लाग और आय हॅव टू कॉल द पुलीस. हांव वता पूण तुमचे असले जबाबदार बायलेक अशें उलोवप सोबना. हांव तुमचे कडेन इतले बरे भशेन उलयतां आनी तुमी इतली निष्ठूर कित्याक जाता? तुमची ही दादागिरी तुमच्या त्या भुरग्यांक दाखयात. आय एम नॉट अ स्लेव ओल्ड वुमन. यू एक्सक्यूज मी चर्चीच्या फादरान आपयला तुका. म्हाका? तर तुझे नाव राहुल. तू एके आंजेला डायस नावाचे बायलेक सोदता जी असली 42 वर्सांची. येस. ती एका पाद्रीची भयण जावन असली आणि ती प्रेग्नंट जाली. तिका भुरगें जालें. तें भुरगें तिणें एका डच कपलाक पोसके दिलें. आतां ही काणी हांवें तुमकां कितले फावटी सांगली. त्या चेडवा कडेन तुजें कसलें रिलेशन? एनालिस्ट? आमी दोगांय इंटरनेटार मेळिल्लीं. तें म्हजें इंटरनेट फ्रेंड आनी हांव ताका हेल्प करतां. तू इस्कॉलान कसो पावलो? त्या नांवाची कोण तरी बायल थंय शिकयता अशें म्हाका कोणें तरी सांगिल्लें. डू यू नो गोंयांत आतां किडनॅपिंग केसी वाडल्यात त्यो. तुका तें आतां पुलिशे कडेन क्लॅरिफाय करचें पडटलें. वॉट डू यू मीन? तुमकां म्हजेर दुबाव मारता? तशें जाल्यार पुलिशे मुखारूच उलोवया तर. हांव पयलीं पुलिशे कडेन वचपाक सोदतालो बट वी कॅन स्टील क्लॅरिफाय आवरसेल्व्स. गरज ना. येतले आतां ते. तुझें नाव कितें रे? हाय आय एम राहुल. अरे तू स्कुला कडेन कितें करतालो? हांव एका बायलेक सोदपाक आयिल्लो. बायलेक? आय मीन नेदरलँडाक म्हजें एक फ्रेंड आसा. ताका पोस्कें घेतला. आई कार्ड आसा तुजे कडेन? हय आसा. कॉलेजीचें आय कार्ड आसा. हय हय होच तो भुरग्यांची विचारपूस करतालो. हय होच तो गेटींतल्यान भितर येवपाक सोदतालो. येस येस ही वॉज हॅरेसिंग अस. तेची बारकायेन चवकशी करात. हें पळयात तुमकां कितें तरी गैरसमज जाला. हांव तर फक्त त्या बायलेक सोदपाक आयिल्लो. तू रावता खंय? सर आयकयात म्हाजें. हांव विचारता तू रावता खंय काय म्हणून. फोण्या सर. नंबर सांग रे तुझ्या घराचो. नंबर सांग. 2396189. 6189. लाय आनी चेक कर रे. ताच्या बॅग चेक कर. सर हें ओगीच इतलें सिरियस कित्याक जाता? सर आयकयात म्हाजें तुमचो कितें गैरसमज जाला. सर देर इज अ मिसअंडरस्टँडिंग. सर आयकयात. सुरी. सुरी? सुरी साईबा बुकोश. हेच तुझें मिसअंडरस्टँडिंग. तू कोणाचो मर्डर करपाक आयिल्लो रे हांगासर? सोडू नाका तेका. घेयात रे तेका. तू हांगासर कित्याक आयला? बॅगात चोरी कित्याक? पात्राच्या वाटाने कोण कोण रावना. तुरी घेऊन बोलता शेलेल्या गावांनी
वाजीण सांगता मनशाक खेळ सांभाळून रे एकदा तू जर हारला. मडगाव शारांत फाटल्या कांय दिसांनी घडिल्ल्या आज परके विश्व हे याद जाले आपले मात केन्ना ओठार पॉलिटिकल इश्यू करपाचो तांचो प्रयत्न आसा. अशें वागल्यार कशें जातलें तुमचें? जीव पेट्टा कोणाचो कोण पोळी भाजता सांग मनशा खंय सोदूं शेणल्यो भावना. मागीर हेडमिस्टरीन म्हज्या फुड्यान पोलिसाक फोन केलो. ताजी जाय ती चवकशी केली आनी मागीर ताका सोद घेता तुजाचो सोद घेता तुजाचो अंतरी ती रावता अंतरीच्या मायेचे फूल केन्ना बावना. ए हयतो SP साहेबान आपयला तुका. यो. साइन कर हांगा. Thank you very much, sir. तुम्ही आता ताचेर मातशी लक्ष दवरपाची गरज आसा. एक काम करात, ताका खंयच्या तरी एका बऱ्या सायकियाट्रिस्टा कडेन व्हरून दाखया. आय एम व्हेरी सॉरी टू ट्रबल यू सन. इट्स ऑल रायट फादर, इट्स ऑल रायट. डोंट वरी. वी आर एट युअर सर्व्हिस ऑलवेज. आणि काय परतून तू जर म्हाका थंय गेल्लो दिसत जाल्यार तुजे बिबे काडून हातान दितलो. पुता म्हाका माफ कर. हे चेडू हांगासर येना जाल्यार म्हाका कांयच गोमोन येवचें नासलें. तुवें तुजें जिवीत खूब इझी घेतलां. तुका दिसता सगळें तुका जाय तेच भाशेन जातलें म्हणून. पुता पूण तशें ना तें. तुजो डॅडी तुजेर खूब मोग करता. ताणें जायते त्रास घेतल्या तुका पुलिशींतलो सोडपाक. आजुनूय हुकत आसा. बरें करणे करून आपलें जिवीत बरे मार्गार हाड. बरो मनीस जाव. बरो मनीस जाव.
Thanks For what? for helping me out. Forget it, Rahul. I didn't know such terrible things would happen. I came to know about all this when your dad called me up. I'm sorry. I think it's time to begin our search for your mother. No. You have already fallen in a lot of trouble because of helping me. It's become terrible. And I don't want to put you in any more trouble, Rahul. Since I've come here, I will do it by myself. No, Annalise. All my life I've been a waste. I didn't know how to respect true relationships. I used to think how foolish it is for you to come all the way down in this hell, living out all luxuries of life. That too in search of someone who just gave you away. But when I saw my mother in that state, I realized how horrifying it is to live without a mother. Now I know exactly how you feel. So let me help you. We will find your mother. Don't hold me back. Thank you. I have something else to say. I spent all your money on doing stupid things and not actually searching your mother. I know. Your story may be true, but आमी तुमकां त्या विशीं इन्फॉर्मेशन दिवंक जायना. Father, I just want the name of the priest and the other members of the church who are living here in 1989. That's it. One of them could be my uncle. Priests have no relatives. All are their children. Be practical. Babies just don't come out like that. What? Father, please. परत आयलोय ती हांगासर बरी काब आसतात मरे तुजी इतकें सगळें घडोवन परतो आयलोय तूं ह्या गांवांत यू आर ब्रेव सर तूं मातसो हांगासरलो गेल्लो बरोसो दिसता म्हाका दिसता तूं आनी कसलेय तोंट्यान पडपाक सोदिना म्हणून पुलीस स्टेशन हांगासरल्यान चड पयस ना So, I need to meet that, my mother's brother. That's the only way I can find her. it doesn't seem possible. I don't think he'll help us. There should be some way. There is. राहुल सॉरी यार तूं जाणा न्ही हांव केदो शाणो तो हांव तुका हेल्प करून सोदतालो रे पूण म्हाजी डॅडी आय एम सॉरी तूं म्हजें गुड फ्रेंड आनी पळय गोईंग टू जेल हे पळय यू गॉट सच अ नायस गर्लफ्रेंड Hey, shut up. राव वेट तूं म्हाका कितेंय म्हण कितेंय सांग हांव कितेंय करूं रेडी आसा Get us the names of the members of this church, then we'll think about it. Sounds difficult. Hey, I have an idea. पळय आता आमचेकडे 5-6 नांवां आसात जी चर्चीन त्या वेळार काम करताली. I think we have to start our search right away. Annalise, we will look a room at the nearest hotel for you. It will help us work a lot faster.
Hey, how about putting an ad about her mother? Not a bad idea. Fine. I'll put it tomorrow itself. So, where are we going today? हांव चिंतालो मरे ते सिस्टरी वचून मेळ्या काय म्हणून ते कोडे आमकां हेचे मामेची सारकी इन्फॉर्मेशन दीत त्या ऑर्फनेजातली नन आमकां हेल्प करू शकता. हय चांदो रावता You think he will help us? I believe he will. सी when I'm here, no fear. हांव आसतना तुमकां भिवपाची गरज ना. हांव सगळें सारकें करतलो. बरें? You think he can do it? Let him try. See my power. आमगे सायडीकूय रावता ती. हय. हॅलो फादर. ओके फादर. पळय फादर हांव हांगा एक सारकें इम्पॉर्टंट आनी टॉप सिक्रेट कामा लागून येयला. तूं समजलो मरे हांव CIDचो खास मनीस. CID? होय सेंट्रल इंटरनेट डिव्हिजन. म्हाका तुमच्या चर्चाच्या ट्रस्टाच्या मेंबराची इन्फॉर्मेशन जाय आसलेलें जांणी 1984 ते 1989 काम केलेलें ते. आतां हांव सांगता तें आयक. हांव जाणा तुका कोणें धाडला पळय तो. म्हाका पिशान काड नाका आनी वचल्या ह्या पवित्र जाग्यार फोटी उलय नाका ना जाल्यार म्हाका पुलिशेक हाडचें पडटलें. पुलीस नाका फादर नाका प्लीज फादर पुलिसा पळय नाका म्हाजें नांव सारकें इबाद जातलें. ये 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 पवित्र खुर्सा नांवाचेर म्हाका हेल्प कर. हो फुरीस तुवें परतो दवरला. ओ आता इमोशनल ब्लॅकमेल. फादर प्लीज फादर फादर प्लीज हांव मरणाचे डेगेर पावलेलो आसा. म्हाजी काळीज म्हज्या काळजांत एक व्हडलो बुराक आसा. डॉक्टरान सांगला हांव चड तेंप उरचो ना म्हणून. हीच म्हाजी लास्ट विसोद म्हूण म्हाका हेल्प कर न्ही फादर. तुका हांव बरे भाशेन सांगता तूं म्हजी वाट सोड. प्लीज प्लीज फादर प्लीज. चल. सांग पुता तुका कितें कुमसार जावपाचें आसा तें. फादर हांव पयलीं सांगपाक सोदतां की हांव एक हिंदू म्हणून. तुजो धर्म कसलोय आसूं देवाचे नदरेन आमी सगळे एक आसा. फादर हांवें खूब वायट कर्मां केल्यात. हांवें म्हज्या आवय बापायक टिचर्सांक फ्रेंड्सांक फटयलां. हांवें म्हज्या बापायक लजेन घातला.
जेन्ना हांव जेलीन आशिल्लो तेन्ना कोण बरें कोण वायट हें म्हाका कळ्ळें. फादर, तें चली थंय कितलेशेच दर्या पार करून ह्या अनवळखी जगात आपल्या आवयक सोदपाक आयला. तेका तिचो मोग जाय. ती खंय आसा, कशी आसा, बरी आसा काय ना हें तेका पळोवपा जाय. तुमी तेका हेल्प करचे नात? फादर, हांवेनूय तेका फटयलां आनी म्हाका म्हाजी पातकां धुवपाक जाय. आय वॉन्ट टू हेल्प हर. फादर, तुमीच म्हाका सांगिल्लें, डू गुड डीड्स, बी अ गुड मॅन. आय वॉन्ट टू बी अ गुड मॅन. प्लीज हेल्प मी. I don't know whether I am making a mistake by giving you the name and the addresses of our ex-trustees and priest. We don't need a priest. We have already inquired about them. He means we went to the Archbishop to get their details. These are the names of our ex-trustees. Some of them are still in committee. This is a letter from me. Just show it to them. They will cooperate with you. Thank you so much, Father. It's okay, my child. I will also suggest you to talk to the principal of our primary school. तिने हांगासर खूब वर्सां काम केलां. Maybe she can help you. बरें, थँक्यू फादर. आनी तूं फाल्यां सांजेचो येवन म्हाका मेळ. हांव एका बऱ्या काळजाच्या दोतोराक वळखता. तो तुजो बरो इलाज करतलो आनी तोवूय जाल्यार फ्री. ना फादर, म्हाज्या जिवाक सारकें बरें दिसता. Shall we leave, Father? God bless you. Hope you find your mother soon. ह्या लिस्टांतलें एकूच नांव सोदपाचें उरलां. तुम्ही हांगासर कित्याक आयल्यात? We found your name on the list. What list? सर, प्लीज सर, तुमकां कितें खबर आसल्यार सांगात न्ही. कसले खबर? एनालिजाच्या आवय बद्दल. होय, हांवेन तुमकां पयलींच सांगलां आनी आतां तुमकां परतून सांगता. ह्या चेडवाच्या मायक हांवें केन्नाच पळोवंक ना म्हणल्यार तिची कसलीच खबर हांवें केन्नाच आयकोंक ना. म्हाका तुमी आनी कांयच विचारी नाकात. Are we going home now? हांवें ते ट्रस्टीची खबर काडले. तेचो पाय एक व्हडलो भाडकार आसलो. तो आंकवार आनी तेचे कडेन जायते प्रॉपर्टी आसा. तो वर्सां वर्स खूब डोनेशन दीत आसता. बट हियर्स द कॅच. ती नन सांगताली ताणेनूच तुजे मम्मीची वळख तिजे कडेन करून दिल्ली आनी ताणेनूच ते कपल सोदून हाडिल्लें एका पोसकेंक घेवपाक. आनी ऑर्फनेजाकूय डोनेशन तोच दिता. That means he knows my mother. Yes, but he's trying to hide it. But why? Who can help us? I know some people. But hey, we can try the school headmistress. चे, ती नाका. ना रे, ते बरे बायल मनीस. फादरान सांगला मरे आमकां तेचे हेल्प घेवपाक. अरे, हांव बरो वळखता तिका. ती नाका आमकां. Do you have a better idea? No. Then let's listen to him.
I was adopted from Shandor village. My biological mother gave me to my foster parents. I was in search of someone who could help me find my mother. Mm-hmm. And I happened to meet Rahul. Okay. Rahul had come here because of me, in search of my mother. And he landed in such trouble. It was a total misunderstanding. That's how I came to know about this. पयली च्या घे. What name did you say? Ma'am, Angela Marian Dias. Dias? No, actually, I've never heard that name before. But by the way, my surname is also Dias. She was related to the church member, Mr. Pinto Alvarez. You might be knowing him. Maybe. पूण उगडास येना. Yes, yes. You're right. हांव तिका वळखता. Angela. हांव शुअर ना, पूण ती तीच आसूंक जाय. एक प्रॉब्लेम जालो आनी मागीर तिका मेंटल हॉस्पिटलांत दवरिल्ली. I did not see her after that. खंयचें हॉस्पिटल? म्हाका खबर ना. She seems to be very fond of you. Take भितर व्हर. Hey, I have a plan. We can check out all the mental hospitals. Ahले गोंयांत थोडे ta. Sounds great to me. But I don't think she'll be in a mental hospital now. It's useless. You people might fall in trouble all over again. But तिका discharge दिला जाल्यार आमकां तिचो contact मेळटलो. Because they always maintain a clear record. And asking that, it's not at all illegal. No, wait. हांवें तुमकां खरें सगळें कितें तें सांगूंक ना. It's not all good. What is it? I was told that she was into prostitution. I had seen her at the red light area once. I had gone there as a social activist. पूण तें खूब वर्सां पयलीं जाल्लें. म्हाका तुमकां तें सांगूंक नाका आसलें. I know it's very hurting. Annalise, this boy has taken a lot of trouble because of you. If we had known what his purpose was, we wouldn't have complained to the police. Annalise, you have a beautiful name. Your purpose is also good. I hope you find your mother very soon. But it's not fair to tamper with the past. Keep walking ahead, my child. गोव्याचे पयलीं सगळ्यान व्हडले रेड लायट एरिया आशिल्ले. मागीर गव्हर्मेंटान आख्खो एरिया फूल क्लीन केले. उरलेले लोक हिंगा अजुनूय आसा. आतां अनिलेशाची माय हे प्रोफेशनल आसल्या जर ताका हिंगा कोण तरी वळखीता आसले. I think it's not safe for you to go inside. You stay here. चल या. माल है यार. तुझी रेट कितें आसा गो? Just leave me alone. Leave me alone? डबल दिवया मगो. तुका घरान वचपाची कसली गरज? अरे पूण एकल्या बायलेन तुजे मुखार सांगलेलें मरे हिंगा एक एंजिला नांवाचें कोण बायल रावता म्हणून. हय रे, पूण डायरेक्ट घरान भितर सरप प्रायवसी म्हणून कितें आसता काय ना? अरे हांगा सगळें पब्लीक रे. राहुल. Hey, slow down!
You've got hurt. It's okay. Wash your face. It's really okay, Annalise. Wash your face. Wash your face. Wash your face here. दोघांमध्ये एक नाते दोघांमध्ये एक नाते कायच नाते दोघांमध्ये एक नाते काय कळना तू काय गळना मनाच्या कंशान काहीतरी लिपला ते एक नाते एक नाते एक नाते एक नाते कायच नाते राहुल एनालिजाच्या आवयची कितें खबर कळ्या ना अजून ना पूण आमकां थोडे क्लूज आसा क्लूज कितें जालें पूण साहेब माझे अशें आयकय मातशें कितें जालें? कितें करता रे तू हा कितें भानगडी करता तू साहेब कितें केलें ताणें कितें केलें लोकांक त्रास करता तो तुमचो पिंटो अलवारीस ताणें हाज्या अगेन्स्ट कंप्लेंट केल्या तुका पयस राव म्हूण सांगला मरे हा आनी कितलो म्हणून तू त्रास करतलो बापयक नावय पॉलिटिकल इश्यू जातलो म्हणून अरेस्ट करू ना लास्ट वॉर्निंग तुका नजर दवर तेजेर चल या आणि आमच्या मनशान पयला तुका रेड लायट एरियेत एका गुंडाक मारतना राव थोडे दीस राव तुका हवाच दाखयता पुलिसाची त्या आल्वारिसान पयशे खावयले आसतले हांकां म्हाका दिशिल्लें जें कितें घडलां तातूंतल्यान तूं कितें तरी शिकला आसतलो पूण ना वयल्यान तूं गुंडगिरी करपाक लागलो हेच शिकयलां तुका आमी पूण डॅडी आमी थंय वचूं ना पुरो त्या एनाल सकडी परत वचपाची गरज ना इतलेंच न्हय तर यान फुडें म्हज्या घरांत ताचें नांव लेगीत घेतलेलें म्हाका खपचें ना समजलो अशें कितें करता डॅडी हांव ताका सोडूंक शकना हांवें ताका तेच्या आवयक सोदून दिवपाचें उतर दिलां अरे बाबा म्हज्या खातीर न्हय तर तुज्या आवय खातीर तिणें तुज्या खातीर खूब खूब त्रास काडल्या त्या आवय कडेन पळोवन तरी उपकार करून हें सगळें सोडून दी इतलो हाता भायर वचत अशें हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलें डॅडी सांगलें न्ही हांव आतां फाटीं सरपाचो ना इतल्या वर्सांनी म्हाका जाग आयल्या म्हाका परत न्हिदपाचें ना तशें जाल्यार तूं चोलूंक लाग म्हज्या घरांत तुका आनीक सुवात ना तुका जाय थंय चल तुजें तोंड लेगीत आमकां परत दाखोव नाका
राहुल! चल चल खाऊ पळयता तू कितले दीस भायर काडटा ते राहुल! फाटल्या जन्मात कसले पाप केल्ले म्हणून हो चीज करूंक शकता जन्माक Hello? What? Wait, I'm coming. Manager! What Excuse the me. hell is this? Excuse me. Sorry, madam. Aren't you responsible for my loss? Madam, we are extremely... Rahul! How did this all happen? I don't know. I had just gone out for some time. And then Joel was... Joel? Joel? अरे किती झालंय? कोणे मारलो तुका? म्हाका खबर ना कायला गेले आनी म्हाका मारपा लागले सगळे कडेन ते उस्तोवपा लागले मागीर ते एनालिसिसाचे आवयचे जायते विचारपा लागले आमचे सगळे डॉक्युमेंटूय घेवन गेले I've called the doctor. Rahul! तुका किती दिसता तो अशें करून जिखलो म्हणून? कितें उलयताय तूं तुका खबर आसा हांव कितें उलयता तो आनी तुका खबर आसा तेजी आवय खंय आसा ती तुज्यान जाता तितले आमकां त्रास दी पूण हांव सोदून काडटलो जाता तें कर कित्याक म्हणून तूं हें सगळें कोत्ताय कितें मेवतलें तुका हें सगळें करून तूं त्या चेडवाक चड वळखना सुद्दां तरी तूं ताज्या पासून इतकें कोत्ताय कित्याक कित्याक कोत्ताय तूं तुका आनी तुज्या फॅमिलीक कितलो म्हणून त्रास दितलोय ताणें तुका पयशे दिल्यात मरे कितले पयशे दिल्यात तुका कितले पयशे जाय म्हाका सांग ताज्यानी डब्बल पयशे तुका हांव दितां सांग सांग म्हाका सांग इतले दीस म्हाका फक्त तुमचेर दुबाव आशिल्लो पूण आज हांव शुअर जाला तुमी तेच्या आवय बद्दल कितें तरी जाणा आनी तें तुमी लिपयतात तुमी आमकां हेल्प करात किंवा करनाकात आमी सोदून काडटले Is it something more than money that you are looking from her? तुवें तुजें नांव पिड्ड्यार केलें तुज्या आख्ख्या फॅमिलीचें नांव तुवें इबाडलें त्या चेडवाच्या फाटीक लागून तुवें तुजो संवसार पिड्ड्यार केलो देव जाणा ताची माय जिवी आसा काय मेली ती घोडये तिका ती नाका जायत आसतली तुका कितें दिसलें तुज्या आख्ख्या संवसाराचें पाड जातलें पूण ती तुका केन्नाच मेवची ना नो आय वील फायंड हर तुका कितें दिसलें हांव कांय समजोंक नाय म्हणून तुका तें चेडू जाय मरे तुमच्या मदें कितें तरी जालां आसता माइंड युअर टंग मिस्टर आल्वारीस नाल्यार फाल्यां सुद्दां तुमी केन्नाच पोवचे ना इनफ राहुल सोड ताका हांव सांगता सोड म्हाका दिसलेलें की तूं सुदारतलो म्हणून पूण ना एका सुण्याची शेपडी वांकडी ती वांकडीच तुका आदार करून हांवें एक व्हडली चूक केल्या खबरदार असलें कितें वायट ह्या जाग्यार केलें जाल्यार आतां तुका आनी हेज्या मुखार आदार मेळटलो म्हूण तूं आशा दवरिना काय चल वच गो What happened? Did you meet the trustee? Yes, What did he say? nothing, but he surely knows something. Come, let's go.
सोडूंक लाग म्हज्या घरांतल्यान. म्हाका This is something more than की money. तुमच्या घराकडे परत वचपाची गरज ना. एका सुण्याची हे तितकेला दिवाळी. इतलेंच मी तरी यान फुडें म्हज्या घरांत ताचें नांव लेगीत घेतलेलें म्हाका खपचें ना. हांव तरी पळोवन तरी उपकार हें सगळें सोडून दी. तोंड लेगीत आमकां परत दाखोव नाका. Rahul, help me! Help me, Rahul! Rahul! Rahul, help me! Annalise? Help! Help me, Rahul! Rahul! Help me! Help me, Rahul! Help me, Rahul! Rahul, help me! Don't leave me, Rahul! Don't leave me, Rahul! I will die! No! Rahul! No, I won't leave you! Help me! I will protect you! Rahul? Help me, Rahul! Ma? Ma थंय राव नाका तूं सकयल पडटली. ते तुका म्हजे परस चड भट. ना ना मा मा ते खरें न्ही. Rahul! I will die! I will die if you leave me, Rahul! No! तू एकल्याकूच तालवार करपाक शकता. मॅम म्हज्या मम्मीक धरात. तिका पडून दिनाकात. I will die! I will die if you leave me, Rahul! No! राहुल राहुल हांव तुका इतलो त्रासान पळोवंक शकना. हांव तुका सदां खातीर सोडून वता. I will die! I will die if you leave me, Rahul! तुझ्या आवयच्या मरणाक तूच जबाबदार आसतलो. तुका आतां म्हजें पडून गेल्लें ना. Rahul! Annalise! Rahul! Rahul, open the door! Open the door, Rahul! Rahul! Rahul, open the door! Rahul! A man called me up just now. He says he knows my mother. He got to know about us from the newspaper ad. होय हांवें पयर पेपरार एड दिलोले. Wow. Hurry up, we need to leave. Is it him? पैसे हाडल्यात. How much did you pay him? 10,000. What? आणि एक सांगता, कोणाकय सांग नाका की हांवें तुमच्या आवय बद्दल तुका सांगला म्हूण. चड करून त्या ट्रस्टीक, नाल्यार तो म्हाका जितो दवरचो ना. हे पळय. Do it. Yes? Hi. I'm from Netherlands. I just came here to meet you. I'm Annalise. My foster parents told me that you chose my name as Annalise. I am your daughter. Mother. My daughter? Yeah. मुझे बाय? Yes. तू म्हाका लागून हांगा येयला? Yes. हांव जाणाली तू एक ना एक दीस येतलेंच म्हूण.
मरच्या पयली एक पण तुका पळोवंक अशें जालें बाय हांव आनालीस Thank you. Hello? मार्केटांतल्यान लेफ्ट मार. ओके? कामील भितर यो. मातशें रावत. म्हजो फ्रेंड येता. What a pleasant surprise. अंजेला तुझे चेडू कितले हुशार. ताणें तुका सोदपा खातीर कितें कितें करचें पडलें पूण त्या ट्रस्टीन पूण तुका हांवें वळखोंक ना. अंजेला हांवूच ती सिस्टर. तुझ्या चेडवाक त्या डच घोबायलांक पोसूंक दिवंक आदार दिलेली ती. ओय सिस्टर तुका कही विसरूंक जाता. ये ये भितर ये. कोण तूं? हांव अंजेला. ये म्हजें चेडूं. हांव खरेंच अंजेला. ना तूं अंजेला न्हू. हांव अंजेलाक बऱ्या भशेन वळखता. सांग म्हाका तूं अंजेला भशेन उलयना. अंजेला भशेन दिसना. अंजेला मोटवें गोरें आसलें. अंजेलाच्या काना सकयल एक तीव आसलो. तूं अंजेला न्हू. सांग म्हाका कोण तूं? ओय राव राव ओय ओय राव. आता सांग वचून तुझी गर्लफ्रेंड आहे की हांव धांवतो धांवतो लिपलो म्हणून. बाई एणेच तो मारलोलो. एणेच मारलोलो तुका. जग खूप लहान आसा न्ही. पूण भाई त्या पार्टीन म्हाका हात लायना कोण सांगला. ए ही डील वेगळी आणि हो हिशोब वेगळो. त्या चेडवा बरोबर मारली मरे तुवें मजा. मारप तेका. कुत्र्या मैज.
Help. Help. Awis. हा बिलो. अरे हांवें तुजे शेतांतले कांयच चोरूं ना आनी हांव मुद्दम म्हणूनय हांगा येवं ना. कितें? तूं म्हाका मारतलो? मार 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 मरे मार. आसता कित्याचेर आसता? म्हज्या नशिबाचेर. अरे नशीब गेले खड्ड्यान. Go hell with faith. Go hell with you people. And go hell with that God too. तुम्ही लोग लज नाशिल्ले तुम्ही लोग दिन दुबळ्याचे त्रास पळोवन हांसपी तुम्ही लोग पापी तुम्ही full of burdens and frustrations. एकामेकाचे मांसाचे लचके खावपाक आशेल्ले असतात तुम्ही. सदांच एकामेकाक काबार करपाचेच कळटा तुमकां. हांवूय तुमचे भशेन आशिल्लो. तुमचे भशेन जनावरां भशेन कुशिल्लें मांस खातालो हांवूय. बट थँक्स टू दॅट गर्ल. तेणें म्हाका ह्या सगळ्यांतल्यान वाटायलो. हांव मनीस हाजी जाणीव करून दिली ताणें म्हाका. And you know what? I'm happy to be distinct from you all. आता हांव वेगळो कसो दिसपाक लागलो? हांव बरें करता तें तुमच्यान सोंसपा जायना न्ही? But I will not give up. I will fight till my last breath. रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत हांव झगडटलो आनी खंयच्याय परिस्थितीन तेच्या आवयक सोदून दितलो. आयकले? येदे व्हडले झूज करतलो की तुमकां आनी तुमच्या त्या देवाक तिका म्हाज्या मुखार हाडून दवरचे पडटले. राहुल will not give up. Rahul will see that he finds her. आयकले तुवें? वतो. I will find her. I will. अरे हो कोण रे बाप्या? हांगाच्यान मरपाक जाय आशिल्लो आमकां त्रास करपाक. जितो आसा मरे तो. राहुल
Hi, I'm Annalise's father. I didn't realise the problem this would cause. This search has gone on long enough. Enough is enough. I'm taking her back to Denmark. No. I'm not coming. There is no point in searching for her. It cannot be that. She doesn't know about your presence in Goa after all these incidents. एकतर ती या संसारात आसपाचीच ना, वा ती तुका मिळूंक तरी सोदिना आसतली. Rahul's father is right. Maybe she doesn't want to meet you. ती तुझकडल्यान पयस रावंक सोदता. Life is not as simple as it seems. Learn to accept it and move on. Good luck for the future. Thank you. Good luck for the future. All right, we need to go. It was short, but a nice time with you both. Take care of yourself, Annalise. तुझे लव्ह स्टोरी असे काबारातले म्हणून आणखीन चितून आसलेले. I don't know. But if you can, please search for my mother. You remember the nun? She said that she had a birthmark on the left side of her cheek. I'll miss you. Maybe she doesn't want to meet you. अंजलाच्या काना सकल एक तीव असलो. My surname is also Dias. अंजला मोटवे गोरे असले. ती तुझकडल्यान पयस रावंक सोदता. राहुल. Why? मातशें भायर रावता. Zoe? What kind of a woman are you? तुझ्या रक्ताचो गुळो तुझ्या मुखार उबा असताना तुका मातूय दया माया दिसली ना? तुझो सोद घेत इतले त्रास काडटाले तेन्ना तुझ्या दोळ्यान उदकाचो एक थेंब येवं ना? तुझ्या इतली निष्ठुर बायलमनीस हांवें अजून पळोवना. शी. आणि तुझ्या असले बायलेकडल्यान असली अपेक्षाही कशी धरप? आपणागेर जन्मलेल्या भुरग्यापासून सुटका करून घेतली. आता म्हाका कळ्ळें तो ट्रस्टी इतलो इंटरेस्ट कित्याक दितालो तो. बोथ ऑफ यू कमिटेड अ सिन अँड देन डम्प्ड हर टू दॅट ऑर्फनेज. आणि आता आपल्यालीच ओळख करून दिवपाक आपल्याच चलेक तुमकां लज दिसता? Feeling ashamed how you will tell her? Both. Enough! पुरो कर. You don't know anything. दुसऱ्या लोकां भशेन कित्याय कितें उलय नाका. ते मुजे चेडू न्ही. हांवें ताका जळ दिवंक ना, पूण हांवें ताका एका खऱ्या आवयचो मोग दिला. आमी तरणाटीच आसतना आमची माय पाय ह्या संवसाराक उंतरली. म्हाका एक पिशी भयण आसली. एके वटेन तिजी कुयदाद जाल्यार दुसरे वटेन म्हाका म्हजी शिकवण आनी सर्वीस करची पडटाली. ते दीस खूब कठीण आसले. आमकां आदार करपी कोणूच नासलो. आनी एक दिसा
She could not tell who did that to her. Nor did she know what was happening to her. जेन्ना ताणे त्या भुरग्याक जल्म दिलो ताची परिस्थिती आनीकूय बिगडली. इतक्या वाईट परिस्थितीत ताजी आणि ताजी भुरग्याची कुयदाद करूंक म्हज्या नजो जाली. हांव चांदोरच्या इगोर्जीच्या ट्रस्टीक बरें वळखतालें. तो खूब गिरेस्त आसलो. ताका जायत्या लोकांची वळख आसली. ताचो आदार घेवन हांवें एनालिजाक एक बऱ्यांतली बरी फॅमिली सोदून काडली. हांवें ताका सोडूंक ना. हांवें ते सिस्टरीक ते म्हजे भुरगे म्हूण सांगलें. आनी ताका एक बरो आवय बापूय मेळसर हांवें ताजो भरपूर सांबाळ केलो. आनी आतां अकस्मात तेका ताच्या मायची खबर कळ्ळी जाल्यार ताच्यान सोंसूं जावचें ना. तिजो सांबाळ करता करता ते आपले जिवीत ओगडायतले. इतली वर्सां जालीं हांव तेंच करतां, पूण कांयच फायदो ना. म्हाका नाका ताणें आपले जिवीत इबाड केलोले. म्हाका जाय ते सुखी आसलोले. ताची मामी खंयसर तरी सुखी आसा हे ताच्या मनात उरुनी. इट इज माय सॅक्रिफायस फॉर हर. I don't know what to say. आता म्हाका समजलें. ना राहुल, तूं समजूचो ना. म्हाका कितें भोगता तें समजुपाक तुका म्हजे सुवातेर रावन चोवचें पडटलें. ओन्ली अ मदर कॅन डू इट. Then where is her mother now? She seems to be very fond of you. Hi. Hi, Annalise. I'll be boarding now. Your attention, please. Please do not smoke. Smoking is only Just permitted wanted in to say specific thanks. areas. Thank you. And if you can, please continue to search for my mother. Please. Yes, dear. Bye.
पेद्रू सदांच इगोचेन मागणी करूंक येता कित्याक ताचो आनी जेजूचो संबंद बरो आसलो. पेद्रू जेजू लागीं सदांच मागण्यांनी उलयतालो. आपलो प्रश्न ताका सांगतालो, उपकार मागून घेतालो आनी मागलेलें मेवना जाल्यार जेजूचे शिणूय कोत्तालो. पूण ताका सदांच दिसतालें की जेजू आपल्याक आपल्या दोळ्यांचेर नदर मारूंक लायता म्हणून, आनी हें ताच्यान करूंक जाय नासलें. ताका भिरांत दिसताली जेजूक आपल्याची चूक वयर काडून आपल्याक फॉर्मड मारीत म्हणून. एका दिसा ताणें धीर घेवन पूण भिरांतीन जेजूच्या दोळ्यांचेर नदर मारली आनी ताणें पळयलें जेजूच्या दोळ्यान फकत बोगसणे आनी मोग आसलो. जेजून ताका म्हटलें, हांव जें करतां तें तुज्या बऱ्याक. तूं म्हाका सोडल्यार हांव तुका सोडचो ना. तेन्ना पेद्रू भायर वचून रडलो.